राज्यसभेचे खासदार फ्रांसिस्को सार्दिन हांणी खासदार निधींतल्यान 11 दिव्यांग व्यक्तींक मोटरसायकली वाटल्यो। ही कार्यावळ आयतारा कुडतडी जाली। दिव्यांग व्यक्तींक मजत करपाच्या हेतान ह्यो मोटरसायकली वाटल्यात अशी माहिती ह्या वेळार सार्दिन हांणी दिली। आमचे भाव हँडिकॅप जांकां कांय थोडे एक्सिडेंट जावन वो जावपणीक तांकां इल्लो देफे येता तेन्ना हांवें चिंतलें की ऑन प्रायोरिटी हांव हे मनशांक आदार करतलो, कित्याक ते दुसऱ्यांचेर डिपेंड जातात। जेन्ना हे भशेन हें सोंपेपण आसल्यार आतां जायते जाण जे आदली दिल्ले ते दोगते करून आयिल्ले आसात ते आपोवन येताय आनी दुसऱ्याकूय हाडूंक जाता तांच्यान हेल्प करूंक जाता। हें चिंतून हांव एका प्रायोरिटी दिवन आयज 11 जाणांक आमी ह्यो 3 व्हिलर्स दिल्ल्यो आसात। बऱ्यो 3 व्हिलर्स म्हणजे सवाय बॉय तेच ना, बऱ्यो आहाय त्यो हांवें घेवन तांकां दिल्यात, बरे भशेन कुयदाद करात आनी तुमकां मागता, कित्याक आतां इल्लें लेट आहा, थोड्यो म्हज्यान आनीक दिवपाक जातल्यो, पूण कोणूय आसल्यार तुमगे शेजऱ्याक कोणूच तो इफ इट इज मोर देन 40% हँडिकॅप डोंट हेजिटेट, हाटी राव नाका, कित्याक आमी आहाय ते तुमचे खातीर आनी तुमी आमकां जाय ते पाट निवडून दिवन हे आमकां आयज हे आमी जाग्यार पावल्ले आसात आनी हें आमी सोंपेपणूय तुमकांच लागून आमी हें दिवपाक सुरू केल्लें आसा।